श्री कृष्णा साळकर. Fear and anxiety in the mind of people of Vasco due to the large number of illegal water sports activity being carried out on Baina Beach, thereby endangering the lives of locals and tourists alike. सर म्हाका मुद्दम मंत्र्याच्या निर्देशाक हाडून दिवपाक सोदता की आज बायणा बीच हो तुका टुरिजम मेन्शन केलं न्ही बस. सर थंय टुरिजम जी एक्टिविटी चालू आसा वॉटर स्पोर्ट्साची सो ही आन्सरिंग सो ती सर आज खंय तरी एकदम इल्लिगली चल्ल्या खुबश्यो. पयर एक बोट बुडपाची उरली, एक बोट बुडली, एक बोट पॅसेंजरांक ओवरलोड घेवन वताली, ती ओवरलोड बोट ड्रिफ्ट जाली, तांचे मोटर बंद जाले आनी ती खंय तरी CISFन ओडून धक्या काडची पडली. तातूंत भितर 6 धाकटी भुरगीं आशिल्लीं. सर म्हाका इतल्याच विचारान दिसता की आमी खंयचो एक ट्रॅजडी जावपाक रावतात काय कितें. ह्यो 2 कंप्लेनी आसा, हांव मंत्र्या कडेन दिता. 2 कंप्लेनी ज्यो आसा मंत्र्यान म्हाका मातशें ताजेर एक आश्वासन दिवचें. सर मंत्री हांगाच आसा. इन ब्रीफ तुवें दिवचें. स्पीकर सर, आमच्या वास्कोच्या आमदारांनी टॉपिक काडल्या खूब रिलेवंट आनी खूब इम्पॉर्टंट आसा. टुरिजम खातें घेतिल्ल्याक वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसी इनॅक्ट करपाक पळय काल विजय, युरी, कावेलोसी आनी कितें हें चालूच आसता. इरेग्युलेटेड वॉटर स्पोर्ट्स जे चालू आसा, जंय परमिशनां ना, जी नोटिफाय केल्ली एरिया ना आनी जंय क्यू सिस्टम ना, जातूंतल्यान हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी तें जायना म्हणून आमकां कंटेम्प्ट आमचेर घाल्लें. आज जेन्ना आमी रेग्युलेट करूंक सोदता तेन्ना वी नीड एवरी स्टेक होल्डर टू पार्टिसिपेट. आमी कितें सांगलां, एरिया नोटिफाय करया, थंय क्यू सिस्टम घालया. क्यू सिस्टमाच्या आदाराचेर सगळ्यांक येवनी क्यू सिस्टमान ऑपरेट जावनी. जे बोट घेतले तेच जोडटले, तांकां सिस्टमूय बरी चलतली, ट्युरिस्टाकूय बरी एक्सपिरियन्स येतली. एकटो कोण त्रिश्टी म्हणपाक लागलो, दुसरो कोण म्हणपाक लागलो कॉर्पोरेटायज करता, तिसरो म्हणटा लागलो आपले पयशे खाता, चवथो म्हणटालो जेल 2% काडटा. स्पीकर सर, हायकोर्टा प्रमाणे वी आर गोईंग बाय द हायकोर्ट डायरेक्शन. जे कंटेम्प्ट जाल्ले वी आर डुईंग रेग्युलेशन. आतां ना स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट हाजेर येता हांव. बायणा जे जाला आनी वास्को बोगमालो जे जाला, आमचो मंत्री इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ते टॉपिक घालता. इरेग्युलेटेड वॉटर स्पोर्ट्स चालू आसा. जंय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान ऑलरेडी परमिशन दिलें, टुरिजमान NOC दिवना आनी नोटिफाय एरिया जावना आनी चलना. ही जी बोट आसा तातूंत ही केरलाच्यान आयिल्ली बोट. केरलाची आयिल्ली बोट आमी इन्व्हेस्टिगेशन मागलां, हातूंत ओनर कोण काय म्हणून. म्हाका कळिल्ले प्रमाणे एक ओनर रिलेटेड टू वन ऑफ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स पीपल ओनली म्हणून. पूण हाका परमिशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिला काय ना हाजेर अजून आमकां क्लॅरिटी ना. टुरिजमान NOC दिल्ली ना. शेवटी स्पीकर सर, हे सगळे येता टुरिजमाचेर. सो वी आर ऑल्सो व्हेरी क्लियर. मुख्यमंत्री कडेन ऑलरेडी मांडलां की हाज्या फुडें टुरिजम एक्टिविटीजाक टुरिजम NOC मेळ्ळ्या शिवाय COPन कांयच परमिशन दिवचें न्हय म्हणून. आणि जो रिपोर्ट मेळ्ळो की वी विल एन्श्योर दॅट. बसून घ्या. हांव एकूच सांगता, ह्यो 2 कंप्लेनी आसा, बसून घेयात. त्यो स्कुबा डायव्हिंग आनी पॅरासेलिंग पयलीं बंद करचें. मंत्र्या कडेन दिता ते. बसून घेयात. आजूच धाडटा कोणाक तरी, आज नाल्यार फाल्यां भितर, आनी वी विल स्टॉप दोज एक्टिविटीज. एक लक्षात दवरात. झिरोवर मेन्शन जेन्ना करता तेव्हा जे मंत्र्यांनी स्पश्टीकरण दिवपाची आवश्यकता ना. कारण डिबेट कशें करपाचे प्रयत्न करता. श्री बाजू करपाची गरज आसा. तुम्ही पळयता गोवा न्यूज.